मंगळूर कोंकणी कॅरिझमॅटिक संचालन कुलशेखर कॉर्डेल इगर्जेच्या उक्त्या मैदानार ह्याच महिन्याच्या 22 तारखेतावन 25 तारखेपर्यंत सांजेर 4:30 तावन 8 वरांपर्यंत बायबल कन्वेन्शन चलोवन वरता. ह्या बायबल कन्वेन्शनाक तुमकां सगळ्यांकी मोगाचो स्वागत पाठयता. आमी जाता तितलो लोक ह्या कन्वेन्शनाक सांगाता मेळ्ळ्या. ह्या कन्वेन्शना वेळार देवाच्या उतराची ती आगाध सकत, देवाच्या उतराचें तें बोळ, देवाचें उतर आमच्या जिवितांत कितलें सक्तिवंत जावन आसा म्हणलो तो अनुभव आमकां सगळ्यांकी जावं दी. ह्या बायबल कन्वेन्शना वेळार पवित्र आत्मो खंडी जावन आमच्या लागीं तो उलयतलो. पवित्र आत्म्याचें तें प्रेरण, पवित्र आत्म्याची ती देणी आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक पवित्र आत्मा आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत कितलो कार्याळ जावन आसा आनी देवाचें उतर समजून शाक आमची काळजां मनां खंयच्या रितीन तो उजवाडायता म्हणलो तो अनुभोगी ह्या कन्वेन्शना वेळार आमकां सगळ्यांक जातलो. देखून जाता तितलो लोक आमी ह्या कन्वेन्शनाक सांगाता मेळ्ळ्या. देवाचें उतर आमी आयकोवया, देवाचें उतर आमी नियाळया, देवाच्या उतराचो मोग आमी करया, देवाचें उतर आमच्या जिणयेंत एक सक्तिवंत वांटो जावन आमी घेवन आमचें जिवीत देवाच्या उतराच्या अगाध शक्तीन बरोवंक प्रयत्न करया. देखून परत हांव काळजांतावन तुमकां सगळ्यांक उलोव दिता. ह्या कन्वेन्शनाक जाता तितलीं जाणां आमी सांगाता मेळ्ळ्या आनी हें कन्वेन्शन आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत तें प्रभाव बरी तरान आमी तें स्विकार करून तसो फळ वर्त्या मापां जोडूंक जावं आमचें प्रयत्न. तुमकां सगळ्यांकी देव बरें करूं. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपात आपल्या जेजू आपयता.